हो रूल इम्प्लिमेंट करता आसतना गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई असोसिएशन गोवा गव्हर्नमेंटा कडेन मागता जेन्ना खंयच्या गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईचेर ही प्री मॅच्युअर रिटायरमेंट जेन्ना पळय लागतले गव्हर्नमेंटान प्रत्येक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईची स्टडी करची आनी तेजेर अन्याय करचो न्ही हें गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई असोसिएशनाचें स्पश्ट मत. जेन्ना तेजी करेक्ट इन्क्वायरी जातली डिपार्टमेंटली आनी बाय फ्रेमिंग ऑफ इंटरनल कमिटी, ती कमिटी कोण पसून आसतले ते आमी फुडें सांगतले, जेणे करून एक सिन्सियर एम्प्लॉई जर तर खंयच्या डिपार्टमेंटाक काम करता तेजेर खंयच्यानच अन्याय जावं नये आनी एक प्री मॅच्युअर रिटायरमेंट तेजेर अन्यायकारक हो जो पळय कायदो काडी आसा तो तेका लागनयो हें आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागता. जे आर्टिकल जो फंडामेंटल रूल FR 56J I हेतून क्लियरली मेन्शन केला की खंयच्या एम्प्लॉईक एक 3 फावटी चान्स दिवचो खंयच्या HOD ऑर ए गव्हर्नमेंटान प्रत्येक डिपार्टमेंटान ज्या डिपार्टमेंटाक हे प्री मॅच्युअर रिटायरमेंट ज्या एम्प्लॉईचेर लागतले जर तो समज गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई 30 वर्सां ताणें सर्वीस केल्ली आसा आनी जर तर तो समज 2005 ह्या वर्सा पयलीं जर तो गव्हर्नमेंट सर्विसेक जॉइन जाल्लो आसा जाल्यार तेका सगळी पेन्शन जे पळय मेळटा रिटायरमेंट पेन्शन ते तेका लागू करची.